नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा आयच्या सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। आज पर्वरी एका निवासी संकुलात लागवड केल्ल्या हायड्रोपॉनिक गांजो प्रकरणात मुस्तफा गाफर मोतीवाला सयत वेदांत देशपांडे आनी मयूर कोल्हे हाका एएनसीन केलो अटक। आता खबरो विस्तारान। मोर्जे वाठारात बेकायदेशीरपणान चलपी जुरा आनी पब पी हॉस्पिटॅलिटी क्लब सील केले। गरजेचे परवाने नासतना सील केल्ले क्लब कशेच खोपून घेवचे ना अशी शिटकावणी पंचायत मंडळान दिल्या। पळयात। सध्या मोर्जी पंचायतीने धडक कारवाई जे कोण इलिगली बिझनेस करतात तांचेर ॲक्शन घेवपाची सुरवात केल्ली आसा। आयज सकाळी मोर्जी पंचायतीन ज्या 2 क्लबांकडे कसल्याच प्रकारचे परवाने नाशिल्ले तातूंत जुहरा पब पी हॉस्पिटॅलिटी, न्यू वाडा आणि नारोजी वाड्या हे 2 क्लब कसल्याच प्रकारचे परवाने न घेता चलयताले आणि ही खबर मोर्जी पंचायत मंडळाच्या लक्षात आयल्या उपरांत फाटल्या कांय दिसांनी तशी पळोवणी केल्ली आणि तांचेकडे कसल्या प्रकारचे परवाने आसात ताची मागणी केल्ली, पूण ते परवाने दिवपाक तांचेकडे शक्य जाले ना कारणान आयज सरपंच विलास मोर्जे हांच्या अध्यक्षते खाली ही कारवाई करत न्यू वाडा आणि नारोजी वाडा जे 2 क्लब आशिल्ले त्या क्लबांक नोटीस धाडून हे क्लब बंद करपाचो आदेश दिल्लो आसा। मिराबाग सावड्डे जावपी 280 कोटी रुपयाच्या बंधाऱ्याच्या प्रकल्पा लागून वाद निर्माण जाला। फक्त 2 MLD क्षमताय जाय असताना इतलो व्हडलो प्रकल्प कित्याक चालीक लायतात? सरकारी कागदपत्रांतल्या विसंगतीक लागून खंय घोटाळे जाल्ल्याचे दिसून येता असो प्रश्न घेवन थळाव्या लोकांक तेंको दीत ह्या प्रकल्पाविशीं गंभीर प्रश्न उपरासल्यात। मजगतीं हो प्रश्न विधानसभेत मांडपाचो दावो आम आदमी पक्षाचो वाल्मिकी नायकान केला। सरकारी कागदपत्रांतल्या विसंगतीक लागून हो व्हडलो घोटाळो जाला असो आरोप केला आणि ह्या प्रकल्पाचो थळाव्या जैवविविधताय, धार्मिक सुवाती आणि नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम जातलो असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। मागचे आंदोलन जे आता इतले दीस चल्लां सगळे गोंयकार पळयतात आणि आमी पळयले आणि वायट दिसले की आज खरें म्हळ्यार गोंयभर लोकांक बारीक बारीक गोष्टी खातीर आंदोलन करचें पडटा आणि ही बारीक गोष्ट न्ही हांगा तांचे एकूच न्ही 9 गांव धोक्यान आसा ह्या प्रोजेक्टा खातीर जो 280 कोटीचो प्रोजेक्ट आणि हे 280 कोटी कित्याचेर खर्च करतले, कोणा खातीर, कोणाच्या बऱ्या खातीर खर्च करतले हे खंयच्याच 9 गांवाच्या लोकांक कांयच खबर ना। 2 वर्सां जालीं ती हाजेर क्लॅरिटी मागतात, कसलेंच तांकां इन्फॉर्मेशन सारकें दिवना, क्लॅरिटी दिवना। त्या खातीर तांकां बाबड्यांक आज आंदोलन आपलें म्हणजे घर सोडून, आपलो धंदो सोडून, आपलें काम सोडून आंदोलनार बसचें पडलें। सो आमी आम आदमी पार्टी तर्फे तांकां तेंको दिवपाक आयिल्ले आणि हांगाच न्ही आंदोलनाकूच न्ही आमी तांकां आश्वासन दिलां की आतां थोड्याच दिसांनी विधानसभाची सत्र जावपाची आसा, बजेट सेशन। त्या सेशनान सुद्दां आमचे 2 आमदार जे आसा कॅप्टन मेन्झी वेगस आणि इंजिनियर क्रूज सिल्वा हे दोगूय आमदार तांचो विशय विधानसभेन वयर काडटले। माझे स्टेटमेंटूय केल्लो कित्याक ही सामकी एक लजेची गजाल एक्चुअली की एक गव्हर्मेंट फंक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी गव्हर्मेंटाच्या स्पॉन्सर्ड फंक्शनाचेर त्या स्टेजीचेर एक तो भारतीय जनता पार्टीचो लिडर जो आसा तो मिडियाक धमकी दिता, म्हणजे इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटीचे डिपार्टमेंटाच्या स्टेजी वयल्यान मिडियाक धमकी दिता। सो आमी हाजो निशेध केल्लो आणि मेन म्हळ्यार कितें आसा की म्हाका दिसता आतां भारतीय जनता पार्टीन टायम आयिल्लो आसा की आपल्या लिडरांक एक कितें तरी एक शिक्षण दिवचें। गव्हर्मेंटाच्या स्टेजी वयल्यान तूं मिडियाक धमकी दिवपाक लागल्या जाल्यार ऑपोजिशनान चड तुमकां घरा बसचें पडटलें आणि लोक तुमकां घरा धाडटलेच। सगळ्या जर्नलिस्टांक सुद्दां हाजी एक घेवंक जाय आनी दे शूड बॉयकॉट ऑल गव्हर्मेंट फंक्शन्स जेन्ना पर्यंत इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टर जे आसा बाब प्रमोद सावंत हांणी हाज्या खातीर एक एपॉलॉजी दिवंक जाय आणि म्हाका दिसता अजून हाजेर स्टेटमेंट सुद्दां करूंक ना आणि एपॉलॉजी सुद्दां ज्या लोकांनी दिवपाचो प्रयत्न केला। आयज आमचो 9वो दीस आसा प्रोटेस्टाचो। तर आमचे मदीं आसा आमचे जे आपाचे जे प्रेसिडेंट
वाल्मिकी सर तशेंच तेजी टीम आयज आमकां सपोर्टाक येयल्ली कडेन आसा. कित्याक तांकांय दिसलें की खंय तरी आमचेर खंय तरी अन्याय जाता. गव्हर्मेंटान पयरूच एक आपले हे धाडले, मेमोरेंडम धाडले कलेक्टराच्यान हे केल्ले की 28 तारीख पयलीं न्ही कितें हें दिता म्हणून, प्रेजेंटेशन कितें दिता म्हणून. सो आमी ते प्रेजेंटेशनाक बाकीचे आमचे सगळे गांवच्या लोकांनी डिस्कस केले. सो आतां ते आमी प्रेजेंटेशन पळोवपाचें आमचे ती ताकद उरना. कितें आमी तुमकां बरें पयलीं सांगताले, 2 वर्सां पयलीं सांगताले, तर तेन्ना ते दाखयलें ना तेणी. सो आमकां ते आतां आमी तेजेर आतां बॉयकॉट करपाचें आमी ते ठरयले कडेन आसा. आनी जे कितें आमी ऑफिशियल आसा जे ते आमी करतले गव्हर्मेंटातली. सरकार असे प्रोजेक्ट घेवन येता ज्या प्रोजेक्टाक कांयच क्लॅरिटी आसना. आमी गेली कितलेशे म्हणजे जेन्नाच्यान हे सरकार सत्तेर आयला तेन्नाच्यान ह्या सरकारान सपाटो लायलो. IIT धर बरे प्रोजेक्ट म्हणजे IIT सारखे प्रोजेक्ट हे बरे आशिल्ले, पूण खंय घालप, लोकांक मान्यता घेवन कशा पद्दतीन ते खंय बसोवप हे ह्या सरकाराक कळना. आनी म्हणूनच प्रत्येक कडेन ते फोर्सफुली हे प्रोजेक्ट हाडपाक पळयता. प्रोजेक्ट लोकांचे लादपाचें काम जे सरकारान चलयलां आनी प्रत्येक कडेन जे तांकां आपले थुकिल्ली थूक परत जी चाटपाक पडटा. म्हाका दिसता हांव 100% शुअर आसा हांगाय तेंच जातलें. कित्याक लोक जो आसा हो सुप्रीम आसा. जरी तुमच्या हातीन हो पावर आसलो, तुमी सत्तेर असले, तरी तुमी समजनाका की तुमी खंय कितें करपाक शकता. साळ न्हंयच्या नितळसाणी खातीर DPR तयार केला. तो फुडल्या 2 दिसां भितर सरकारा कडेन सादर करतले. ह्या अहवालाक मान्यताय मेळ्ळे उपरांत निविदा प्रक्रिया पुराय करून वर्क ऑर्डर काडटले आनी प्रत्यक्ष कामाक सुरवात जातली, अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. खारेबांद मडगांवां उदरगतीच्या कामाचो शुभारंभ केल्ले उपरांत मंत्री उलयलो. तशेंच साळ न्हंयच्या सोबीतकरणाचें काम उदका स्त्रोत खात्या कडल्यान पुराय केल्यान, अशेंय मंत्र्यान सांगलें. एक DPR आम्ही तयार केलो. तो DPR फाल्यां परां गव्हर्मेंटाक सबमीट जाता. तो अप्रूव्ह जातकीर मागीर टेंडर जाता. सर हे ब्युटिफिकेशन केलं तेगे कॉस्ट कितलो? ब्युटिफिकेशन ते आमी WRD करपा लायले. बरें दिसपाक लागता. बस म्हाका खबर नाशिल्लो. आतां कशें सांगलें मातशें रफाचें हें करून दिलें. बोरये पुलाचेर आमी एकदम बरें केलो पळय. बोरये पुलाचेर दोनी सायडीनी गालीच मारलो. ताका लागून आतां कोण हातूंत पोटले उडयता पळय ते बंद जाला. त्याच पद्दतीचें हांव PWDक सांगतालो हांगा मातशें एक्झामीन करा. हांगा एक आमी जर हायट पर्यंत जर एक गाडी मारली पळय जाल्यार पोटले उडोवपाचें बंद जाता. वेर्णा बिरेस्तारा कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक बाटलेची येरादारी करपी कंटेनर उमथलो. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्यान शेकड्यांनी कोका कोलाच्यो बाटल्यो घेवन संबंदीत कंटेनर बेंगळूर वतालो. तेन्ना वेर्णा जंक्शना कडेन पावल्या उपरांत चालकाचो ट्रकावयलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो. अपघाता उपरांत कंटेनरांत आशिल्ल्या कोका कोलाच्यो बाटल्यो रस्त्यार पडून येरादारी खडखड जाली. म्हापशेच्या श्रीदेव बोडगेश्वर देवळात ड्रेस कोड संबंधी जो फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता तो फेक आसा. देवळाच्या व्यवस्थापनान ड्रेस कोड संबंधी कसलीच बसका वा ह्या विशयी कसलोच ठराव घेवना, अशें देवस्थानाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट वामन पंडित हांणी सांगलें. बोडगेश्वराच्या देवळात कसलेंच बंधन ना. देवळात सगळ्या धर्माचे लोक येतात, अशेंय तांणी सांगलें. आयकात. म्हाका धाडलो म्हणून हांवें इन्क्वायरी केली. कारण आमची आसा पळय ह्या संबंधान कसलीच मिटींग जावना आनी आमचे मॅनेजींग कमिटीन कसलेंच रेजोल्युशन पास करूं ना की ड्रेस कोड करचो म्हणून. आनी तेका आमचे कडेन कांय प्रपोजलूय नासलेलो आनी आमी खंयच्याच एजंडान हो इश्यू डिस्कस करूं ना. म्हाका दिसता हो न्यूज आसा पळय तो न्यूज कोणी तरी एडिट केला किंवा फेक केला आनी घातला. आनी पण म्हाका दिसता की खंय तरी फेक न्यूज हो मुद्दम हें केल्लो आसा, तो प्रसारीत म्हणजे सोशल मिडियाचेर व्हायरल केल्लो आसा. म्हाका भाविकाक
सांगपाचें आहा की आमी असलो न्यूज आसा हो ड्रेस कोडाचो न्यूज आसा किंवा रेजोल्युशन आसा तें आमी मॅनेजींग कमिटीन पास केल्लें ना. आमी हेच्या फुडें काही गोश्टी जर आमच्या नदरेक येत जाल्यार आमी विचार करतले. कारण आमचे देवळाची हे सांगपाचें म्हणजे आमचें देवूळ आसा पळय देव बोडगेश्वराचें, हे देवूळ आमचें सगळें ओपन आसा, आमचे थंय कसलेंच बंधन ना. आनी आमचे देवळांचे आमी आसा पळय ते सगळ्या धर्माचे लोक येतात. कारण आमचो बोडगेश्वर देव आसा पळय हो आमचो राखणदार. थंय आमचें कितें खंयचेच बंधन ना की ह्या रिलिजनचें येवंक जायना. आमचें ओपन देवूळ, सगळे लोक येतात. आनी फाल्यां जर ड्रेस कोड घातला आमकां ते सेक्युरिटी दिवचो पडटलो आनी कितेंय इश्यू जावंक शकता. समज कोण ड्रेस कोड घालनासतना जर एंटर जालो ताका आमी काय भायर काडूंक शकना. हे काही इश्यू आसा काय अशे न्यूज आमी जर हे करीत पब्लीश करीत जाल्यार ते लोकांचेर भाविकाचेर परिणाम जातलो. मागीर ते ड्रेस जर हे करूंक जाय जाल्यार तुका मागीर ते कपडे बदलपाक चेंजींग रूम जाय पडटा आनी खूब गोश्टी आसा. त्या खातीर हो जो न्यूज येयल्लो आसा तो फेक न्यूज आसा. दिवचले भर लोकवस्तीत दिसान दीस बिबट्याची दहशत वाढत आसा. साश्टीवाडो आणि शांताराम नगर वाठारात भोवपी हो बिबटो आता राधानगर वाठारात भोंवतना दिसून येता. मजगती ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान लोकवस्ती कडेन पांजरो लायला अशें थळाव्यांनी सांगले. फाटल्या सप्तकाच्यान दिवचलच्या साश्टीवाडो आणि शांताराम नगर वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला. हो बिबटो लोकवस्ती कडेन भोंवतना कांय जाणांच्या नदरेक पडिल्लो खंय. मात आतां हो बिबटो राधानगर वाठारांत पावला अशें कळटा. दिसा उजवाडा भोंवतना तो नदरेक पडटा. ह्या बिबट्यान वाठारांत कांय भटक्या सुण्यांक खाल्ल्यात अशी माहिती थळाव्यांनी दिली. देखून बिबट्याक लागून थळाव्या लोकां मदीं भंय निर्माण जाला. जाता तितल्या बेगीन राना खात्यान ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमच्या ह्या एरियेक ह्या वॉर्डाच्या एरियेक सरावंडिंगां जंगल असल्यामुळे आणि हांगा आतां बरीचशी घरां जाल्या आणि त्यामुळे जनावरां सध्या आता ह्या वटेन सरकोंक लागल्या आणि वातावरण मातशें भयाभीत जाल्ला. दिसा ढवळे आतां बिबटे बी दिसोंक लागल्यात. त्यामुळे हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी पेट्रोलिंग करचें आणि जो हांगा वातावरण जें भयाभीत जाला त्या भुरगीं खेळटात बी तेंच्या खातीर तेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन सापळो जो घातला तितून मातशें रातचे तेंच्यांनी कितें तरी आपल्या पद्दतीन जी हें करून तेजो बिबट्याचो बंदोबस्त करचो आणि ह्या लोकांच्या मनान जो भंय आसा तो भंय वयचो. कित्याक हांगा खुबशे भुरगीं आसात ती ट्युशनाक येतात, तेंचे आवय पूय तांकां एकदां एकटेच धाडटा. त्यामुळे आमकांय अशें मनाक भंय दिसता की फाल्यां कितें प्रॉब्लम जायत जाल्यार तेजी जबाबदारी आमची आसतली. तेन्ना हांव फॉरेस्टाक डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की प्लीज तेंच्यांनी बेगिनल्या बेगीन त्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो आणि सगळ्या लोकांक एक भयमुक्त हे वातावरण दिवचें. दिसा उजवाडे एकट्याक 12 सुमार दिसलो. काल राती तो रातचो ते गांवठणकर म्हणून घर आसा तेंच्या थंय दारांनी दिसलो. त्यामुळे वातावरण भयाभीत जाल्लेलें आहे आणि कुत्रे आता हळूहळू कमी झाले. म्हाका दिसता तो कुत्र्यांच्या हेच्या खातीर येता असो दिसता ह्या वटेन. कित्याक हांगा ह्या खुबशा ह्या कॉलनीनी कुत्रे खूब आहा ते खावपाच्या हितून आणि परत लोक जॉगिंगेक वयतात वॉकिंगेक वयतात थंयसर. तोय मातसो तांकां एक भयमुक्त हे तांकां ते जॉगिंग वॉकिंग करपाक मेळचें. फाटल्या विकान हांवें एक ऑलरेडी टॉक दिल्ली आसा की थंय आमचो एक बिबटो भोंवता म्हणून. तेच्या उपरांत थंय पिंजरो लावन सगळें जालें पण तें सफल जावंक ना. आतां मागीर राधानगर म्हणून आसा थंय आमच्याच वॉर्डान पडटा तो. थंय सद्याक पिंजरो लायल्लो आसा. थंय खुबशे अशें आयकलां की थंय येता तो. काल दिसाचो थंय येयलो. हांवें ऑलरेडी अमृत सिंगाकूय सांगलेलें तो येवन पळोवन बी गेलो. मागीर तेणें सांगलें म्हाका तो गेलो म्हणून. मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांव कंटिन्यू फोनार आसलो. MLAकूय आमच्या सांगलेलें. MLA सुद्दां तेंच्या कॉन्टेक्टान आसलो आनी काल राती पिंजरो लायला. पण आनी एक हांव रिक्वेस्ट करूं शकता की गव्हर्मेंटा कडेन जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक स्पेशली की थंय आमकां जाता तितलें एक प्रोटेक्शन दिवपाचें जावं रातचें पेट्रोलिंग तरी करपाचें जेणे करून आमचे भुरगीं तरी मातशी सुशेगाद रावतलीं आनी भंय नासतना अशी भोंवतलीं. इतलेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दाबोळे विमानतळाविशीं खासदार विरटो फर्नांडिसाक मेळिल्ले गुपीत म्हायती तांणी लोकां मुखार जाहीर करची अशी मागणी वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान केला.
विमानतळ बंद जाता म्हूण लोकांच्या मनात भंय निर्माण करचे परस वस्तुस्थिती स्पश्ट करपाची गरज आसा अशें दाजीचें म्हणणें. गोंयांत पर्यटन क्षेत्रांत वाड जायत आसा. सद्याचे 2 विमानतळ भविष्यात कमी पडूं येता. राज्यांत पर्यटन वाडत आशिल्ल्यान भविष्यात 3ऱ्या विमानतळाची लेगीत गरज पडपाक शकता अशें मत दाजीन उक्तायलें. तेन्ना दाबोळे विमानतळ कसोच बंद जावचो ना असो विश्वास दाजीन उक्तायलो. काँग्रेस पक्षाक आता गेली 60 वर्सां त्यांनी कन्फ्युजनूच केल्लें आसा म्हणून देश फुडें वचूना. आज जेन्ना देश फुडें वता तेन्ना आनी कन्फ्युजन करून लोकांक कशी दिशाभूल करप हें काँग्रेसीन पयलींय केल्लें आसा. सो हातूंत न्यू कांय ना. आतां तो म्हणटा सपोज ताका कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन आसा वाय डजंट टी गिव इट आनी दिवपाक जाय न्ही. कॉन्फिडेन्शियल ताका इन्फॉर्मेशन कितें आसा बेश्टो हांवें एक बाण मारलो आनी लोकां भितर कन्फ्युजन केलें. आज सगळ्यात कन्फ्यूज आसा. म्हणून आमी पयलेंय सांगिल्लें आसा आमचो मुखेलमंत्री, आमचो डिफेन्स मिनिस्टर, आमचो एविएशन मिनिस्टर हे सगळ्यांनी कॅटेगरिकल स्टेटमेंट केला की दाबोली एअरपोर्ट हो बंद जावपाक ना आनी हो सिव्हिलियन्सां खातीर सदांच चालू उरतलो. आज जेन्ना गोंय प्रगती करत आसा तेन्ना 2 एअरपोर्ट पसून आमकां कमी पडूंक शकता. तेन्ना आनी जेन्ना सरकार आनी सेंटर आमचो ह्या एक्सपान्शनाचेर इतले पयशे मोडटा जाल्यार तो बंद करपा खातीर म्हणना. आज जेन्ना गोंयभर आमचे उदरगत जायत आसा म्हाका दिसता आनी 3रो एअरपोर्ट पसून आयल्यार तो पसून कमी पडूंक शकता अशी परिस्थिती आसा. तेन्ना असल्यो कन्फ्युजन करप म्हाका दिसता खूब रॉंग आसा. आमकांय तितली चिंता आसा, तितलीच मुखेलमंत्र्याक चिंता आसा, तितलीच डिफेन्स मिनिस्टराक आसा, तितलीच आमच्या प्रधानमंत्रीक आसा. हो सरकार हो लोकांचो सरकार आसा आनी अशी दिशाभूल करून लोकांक कन्फ्यूज करून लोकांक दिश्टावन उडोवपाचें कसलीच गरज ना. आनी लोकांकूय हांव आश्वस्त करता हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा, लोकांचो सरकार आसा आनी खंयच्याच परिस्थितीन म्हणजे जशें आमच्या ऑनरेबल CMन आमकां कॅटेगरिकल स्टेटमेंट एसेंब्लीच्या फ्लोर ऑफ द हावस दिला आनी हांकां कितें जाय म्हाका कळना. इतलें दिलां आसतना हे कन्फ्युजन करता. सो लोकांक हांव आश्वस्त करता हो एअरपोर्ट कसोच बंद जावपाचो ना. कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपल्या नाटकाक पयलें इनाम मेळचें ह्या आशेन दर एका परीक्षकाक 50,000 रुपयाची लाच आनी सोऱ्याच्या बाटलेचे हायज दाखोवन एका नाटककारान निकाल बदलपाचो यत्न केल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयला. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीचे आयोजन करतात आणि ह्या नाट्य सर्तीचो निकाल येवच्या पयलीं संबंधीत परीक्षकांक हायस दाखोवन नाटकाचो निकाल बदलपाचो यत्न करताले अशी वावडी पातळिल्ली. मात अंदूच्या वर्साक अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयला. एका नाटककारान कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपल्या नाटकाक पयलें इनाम मेळचें ह्या आशेन दर एका परीक्षकाक 50,000 रुपयाची लाच आनी सोऱ्याचे बाटलेचो हायस दाखोवन निकाल बदलपाचो यत्न केलो. ह्या हायसाक परीक्षक बळी पडूंक ना. परीक्षकांनी खर विरोध केल्ल्यान संबंधितान तांचे कडेन वाद करपाचो यत्न केलो. ह्या घडणुकीची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या उपरांत गोमंतकान अ गट नाट्य सर्तीचे संबंधीत परीक्षक नंदू सावंत हांचे कडेन संपर्क केल्या उपरांत पुराय घडणुकीची म्हायती दिली. कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीच्या परीक्षकान अशी दिली म्हायती. अ गट नाट्य सर्तीचो निमण्या नाटका उपरांत परीक्षक निकाल तयार करपाक बसले तेन्ना कला अकादमीचो प्रोग्राम डेव्हलपमेंट ऑफिसर प्रदीप गांवकरान ताका भेट म्हणून सोऱ्याची बाटली हाडली. मात ही बाटली परीक्षकांनी न्हयकारली. कला अकादमी नाट्य वेवस्थापक म्हूण काम करपी सुशांत नायक हांणी सर्ती सादर केल्ल्या कार्मेलीन नाटकाक पयलो इनाम दिवचो असो आग्रह प्रदीप गांवकरान परीक्षकाच्या मुखार करपाक लागलो. मात हे नाटक इनाम मेळपा सारकें नाशिल्लें देखून परीक्षकांनी खर विरोध केलो. तशेंच निकाल जाहीर करच्या पयलीं निकाल आपल्या कडेन दिवचो असो तांणी हट्ट धरलो. कला अकादमी निकालाची प्रक्रिया अशीच जाता अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. उपरांत प्रदीप गांवकरान सुशांत नायकाक संपर्क केलो. फोन स्पिकराचेर दवरून नाटकाक पयलें इनाम दिल्यार दर एका परीक्षकाच्या बँक खात्यांत 50,000 रुपया जमा करतलो अशी लाच नाटककार सुशांत नायकान परीक्षकांक दिवपाचो यत्न केलो. ह्या सगळ्याक बेजारून परीक्षकान निकाल दुसऱ्या दिसा काडपाचो निर्णय घेतलो. दुसरे दिसा परीक्षकांनी निमणो निकाल तयार केलो. उपरांत निमणो निकाल महाराष्ट्राचे सांस्कृतीक वेव्हार आनी कला संचालनालयाक सादर केलो.
तेन्ना तांणी गोंयांत घडिल्ली सगळी घडणूक संचालनालयाचे अधिकारी विभीषण चावरे हांच्या कानार घातली. ह्या दुर्दैवी घडणुकाचो चावरे हांकां धक्को बसलो. उपरांत कला अकादमीच्या अध्यक्षा कडेन संपर्क करून ह्या घडणुकेचेर खर कारवाय करची अशी मागणी केली. सध्या हो बॉल आतां कला अकादमीच्या कोर्टात आसा. मजगतीं सध्या हो विशयाचेर संबंदीत दोग परिक्षका कडेन उलोवप जालां. तिसऱ्या परिक्षका कडेन उलोवप केले उपरांत हाचेर खर कारवाय करतले अशें आश्वासन कला अकादमीचे उपाध्यक्ष प्रवीण गांवकारान दिलें. मराठी अ गट राज्य नाट्य स्पर्धेच्या निमतान कला अकादमीन ज्या तरेन निकाला संदर्भान जे कितें घडलें तो अत्यंत दुर्दैवी म्हणटा तसो प्रकार आसा. म्हणजे लोक पयलीं आर्टिस्ट म्हणटाले कला अकादमी ऑर्गनायझर जरी आसली तरी सेटींग करता, विशिश्ट लोकां खातीर ती काम करता, तांकां बक्षिसां कशी मेळटली हें पळयता अशें आर्टिस्ट म्हणटाले. पण तें खरें दिसनासलें खुबदां. म्हणजे अनेकदां कितें जालां की राज्य नाट्य स्पर्धेन जेका बक्षिसां मेळात प्रत्येक फाटी ती बक्षिसां फावा त्या नाटकाक मेळा अशें ना. पण अशें दिसतालें की चला निदान त्याच्या भितरल्या पहिल्या 5 भितरल्या नाटकाक मेळा. आनी त्या तरेन कोणाक खुबशें अशें वायट दिसनासलें. सुरवातीचे 1-2 म्हयने आर्टिस्टांक जरी दिसलें की अरे आपल्या नाटकाक प्रायज मेळोंक ना, तरी फुडल्या वर्सा नव्या उमेदीन आर्टिस्ट तयार जाताले की चला परत स्पर्धेन भाग घेवया आमी, परती ट्राय करुया, परती स्पर्धा आमी गाजोवया, हें सगळें आसलें. पण ज्या तरेन आतां खुद्द नाटकाच्या परिक्षकान सांगलां की कशा प्रकारे तांकां अमक्याच नाटकाक बक्षीस मेळपाक जाय म्हणून तेंचेर दबाव घातलो. ऑफकोर्स तेंच्यांनी तो मानूंक ना ही वेगळी गजाल, पण घातलो. तर अशें जावं शकता की असो दबाव पयलीं पासून हे घालीत येयल्या. हें जे लोकांक दिसतालें, कलाकारांक दिसतालें, हें तेंच्यांनी आतां सिद्धच केलां, तें सिद्धच जालां. तर आतां ह्या स्पर्धेचेर विश्वास कोण म्हणून दवरतलो? 1-2 म्हयने रिहर्सल करप, सातत्यान तेज्या खातीर काम करप, तेज्या खातीर पयशे मोडप. जवळ जवळ स्पर्धेच्या काळान 700 ते 800 नाट्य कलाकार हेतून इन्वॉल्व जाल्ले असतात. ह्या सगळ्यांचे कश्ट थंय असतात. ह्या सगळ्या कश्टांची किंमत कितें तर ते राजकारणी सांगतात की आमी तांकां जागो दिता. ही अशें नासता की कलाकार स्वता करतात ते आनी तांकां एक ह्या जागेची एक अपुरबाय आसा, अप्रूप आसा त्या जागे बद्दल, तितकेच तेंचे. पण खरे कश्ट कलाकारांचेच. ह्या सगळ्या कश्टांच्या कलाकारांच्या कश्टाची ही फकाणां केली अशी असो तेजो अर्थ जायना. असोच तेजो अर्थ आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काँग्रेस पक्ष घटमूट करपाच्या हेतान पक्षान आनीक जिल्लो अध्यक्ष नेमपाचो निर्णय घेतला. कुशावती जिल्ल्या खातीर जिल्लोध्यक्ष नेमतले. हाका लागून दक्षिण गोंयच्या जिल्लोध्यक्षावेलो भार कमी जातलो. कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघाचो आस्पाव आसतलो. आपूण 8य मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्या कडेन स्वतंत्रपणान संवाद साधतलो अशें अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे आनी कुशावती जिल्ल्या खातीरचे निरीक्षक विजय इंदर सिंगला हांणी सांगलें. न्यू BCC presidents to be appointed in each district of every state was started, and today, in continuation to that, there are 4 observers, AICC observers, who have been assigned 1 district each in the state of Goa to look at new people to be the part of the organization, open doors for different castes of people to become BCC presidents and take over the organization, to build the organization. There will be a lot of
powers which will be given to the new PCC presidents. And when I say a lot of powers will be given to new PCC presidents, there will be a lot of accountability also. South Goa district earlier used to have 20 assembly segments. And if you look at anybody who was DCC president here for 20 assembly segments, sometimes it becomes difficult to run the organization. Sometimes it becomes difficult for a person to run 20 assembly segments. So that's why the party leadership, on the recommendation of the state leadership, decided to divide the South district into two. One is Kushavati and one is South. And now Kushavati will be having 8 assembly segments to its fitting. And in these 8 assembly segments, I will be visiting all the 8 assembly segments, meeting with all the elected office bearers, social organizations, party cadre people, Congress party workers, so that more hardworking, more people who are loyal to our party without criminal backgrounds. Maybe some people get criminal records because of their agitations against the governments. Obviously, we are able to keep that on the side. But all the people who have any criminal background by doing criminal activities, they will not be considered to be a part of the organization. Who intend to become a part of this process, or who intend to become a part of the party organization through this process, I'm trying to convey through you that they can simply fill up the form, download the form, take a printout of the form, fill up that form and come and meet me during any of my interaction, or even they can send their form on email to me and I can get connected with them. सकाळच्यो खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पर्यटन खातं गोवा सरकार प्रस्तुत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त खास कार्यक्रम दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता शिवरायांचा गोमंतकाचा प्रवास आणि सहवास यावर प्रकाश टाकणारं 150 कलाकारांनी साकारलेलं महानाट्य शिवशाहीची गर्जना, महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री अलका कुबल, स्वराज्य रक्षक संभाजी फेम शंतनू मोघे यांच्या अभिनयाने सजलेलं नाटक शिवशाहीची गर्जना 21 फेब्रुवारीची संध्याकाळ आरक्षित करा आणि साक्षीदार व्हा शिवशाहीची गर्जना या महानाट्याचे. महानाट्यानंतर आकाशात उलगडेल छत्रपतींच्या कार्यामधून प्रेरणा आणि स्फूर्ती देणारा ड्रोन शो दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना,